नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीन मतदारांचे नाव वळेरेंतल्यान काडिल्ल्याचो आप पक्षाचो डाव फसलो. भाजपान पुराव्या सयत दिलें स्पश्टीकरण. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी नवे वर्स मनोवपाक पावले व्हिएतनामान. डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचे दुख्ख लेगीत करपाक वेळ ना, भाजपान केलो आरोप. अमेरिकेचे आदले अध्यक्ष जिमी कार्टर वयाच्या 100व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमांचेर घाल्ल्या संदेशान ओपली आर्गां. नव्या वर्साच्या आगमनाच्या फाटभुंयेर गोंयांत चडला उत्सवाचो रंग. देशी विदेशी पर्यटक नव्या वर्साक येवकार दिवपाक पावल्यात गोंयांत. बोर्डगावस्कर खेळा सर्तीच्या चवथ्या कस लावपी खेळान ऑस्ट्रेलियन 184 धांवड्यांनी भारताचे जोडले जैत. भारत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपांतल्यान भायर. आतां खबरो विस्तारान. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके आदींच आम आदमी पक्षान भाजपा खातीर रचिल्लो डाव तांचेर उलटला. कांय दिसां आदीं आम आदमी पक्षान भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण दिल्लीच्या कांय मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान काडून उडयल्या असो आरोप केल्लो. पूण ह्या संबंदान भाजपान फॅक्ट चॅक करतना ह्यो सगळ्यो फटीच्यो अफवा आसा अशें सिद्ध केलां. आपाचे खासदार संजय सिंग हांणी भाजपाच्या निर्देशा प्रमाण मतदार वळेरेंतल्यान आपल्या बायलेचें नांव काडून उडयलां अशें सांगिल्लें. पूण भाजपाचे फुडारी अमित मालविया हांणी समाज माध्यमाचेर अनिता सिंग हांचें एक शपथपत्र घालून तांचें नांव उत्तर प्रदेशांतल्या सुलतानपूर मतदार वळेरेंत नोंद आसा अशें सिद्ध केलां. हे विशीं भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी हांणी प्रतिक्रिया उक्तायतना जो दिल्लींतलो मतदारूच ना ताका आमी वळेरेंतल्यान कशें काडूंक शकता असो प्रश्न उबारला. डिबेट के बाद वो ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी. तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं. हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहां है. उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है. अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में उसका कैसे कटवाओगे आप. भाजपा फुडारी प्रवेश वर्मा हांणी पत्रकार परिशद आपोवन आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी फाटल्या 5 वर्सां दिल्लीच्या मतदार वळेरेंतल्यान 61,000 मतदारांची नांवां काडून उडयल्यात आनी हातूंत मुखेलपणान भाजपाच्या फावरान आशिल्ले सरोजिनी नगरांतले मतदार आस्पावीत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. यानी कि हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है. तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा. इसके ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. कितना बड़ा आंकड़ा कैसे कट गया है. मैं जब यहां पर लोगों से मिला हूं और जो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, वो लोगों ने मुझे बताया कि हमारा वोट पिछले विधानसभा में भी कट गया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमारा वोट कैसे कट गया हमको नहीं पता, हम तो यहीं रहते. यानी कि अरविंद केजरीवाल की टीम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, उनको पहचान कर करके उनकी वोट काटने का काम कर रही थी. दिल्लीन विधानसभा वेंचणुके आदीं आप पक्षाची बोगलाटा दिसान दीस वाडत आसा. आयज दिल्लीच्या वक्फ बोर्डाचे इमाम आप पक्षा आड विरोध करपा हेतान रस्त्यार देवल्यात. 17 म्हयन्यां सावन तांकां पगार दिवंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा. अरविंद केजरीवाल हांकां मेळपाचो यत्न करून लेगीत ते विशीं कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तांकां हें प्रदर्शन करपाक रस्त्यार देवचें पडलें अशें अखिल भारतीय इमाम संघटनेचे अध्यक्ष शाजिद रशीदी हांणी पत्रकारांक सांगलें. 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे. हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं,
अश्वनी कुमार से मिले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर, और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। मजगती अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीन जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या सवलतींची घोषणा करतना देवळांतल्या भटांक आनी गुरुद्वाराच्या धर्मगुरूंक दर म्हयन्याक सन्मान निधी दिवपाचें जाहीर केलां। हाचे प्रक्रिया उल्लेख उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी दिल्लींतल्या बायलांक आनी जाणट्यांक फटयल्या उपरांत केजरीवाल धर्मगुरूंक फटोवपाक मुखार सरल्यात अशें मत उक्तायलें। 10 साल सरकार में थे, आपने पुजारी ग्रंथी को 1 रुपया नहीं दिया और हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए वक्फ पर, मौलवियों पर, और अब तो मौलवियों की भी सैलरी 18 महीने से 17 महीने से नहीं दी है। इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए हैं, केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। तो जब कोई अपने खुद के वोट बैंक को चपत लगा सकता है, जब वोट बैंक का ही एक प्रकार से वो उल्लू काट सकता है, तो आप सोचिए कि जो वोट बैंक नहीं मानते हैं जिनको, वो उसके साथ क्या करेंगे। पंजाबच्या शिक्षकांनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या राबित्या घरा प्रदर्शनां केली। तांच्या म्हणण्याप्रमाण शिक्षकांक नेमल्यात पण तांकां नियुक्ती पत्रां दिल्ली ना असो आरोप शिक्षकांनी केला। पंजाब सरकाराक हातून अपेस आयिल्ल्यान ह्या शिक्षकांनी दिल्ली वचून प्रदर्शनां केली। मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाण प्रदर्शनाक आयिल्ल्या कांय शिक्षकांक दिल्ली पुलिशेन भितर उडयल्या। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है, और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम आज केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे सरकार ये सोचती है ना, ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर। हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आज हम फूल लेके आए थे गांधीवादी तरीके से, फिर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद लेके आए थे। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है 1 नंबर का। जो पंजाब के मंत्री हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं लेते, वो केजरीवाल से पूछकर फैसला लेते हैं। तो हम इनके पास फूल लेके आए थे, लेकिन ये हमारी यहाँ गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे। पुराय देश आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या मरणाच्या दुःखान आसतनाच काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी दुःखाच्या वेळार लेगीत परदेशाक वचून नव्या वर्साची खोस मनोवपाचो धाडसी पावल उबारला। राहुल गांधी नवे वर्स मनोवपाक व्हिएतनाम पावल्यात। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉ. सिंग हांच्या मरणाचेर शोक उक्तावपा हेतान 7 दिसाचो राष्ट्रीय दुखवटो जाहीर करून आपल्यो साबार कार्यावळी लेगीत स्थगीत केल्या। राहुल गांधी हांच्या या निर्दयी निर्णयाचेर भाजपाच्या शहजाद पूनावाला हांणी टिका करतना ज्या काँग्रेसीच्या मुखेल फुडाऱ्याक तांच्याच वांगड्याचे पडून वचूंक ना, तांकां देशा बाबतींत कसली आपुलकी आसतली हें स्पश्ट कळटा अशें सांगलें। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं।
काँग्रेस पक्षाचे इथले म्हालगडे फुडारी भायर पडून लेगीत राहुल गांधी फक्त आपल्या विदेश भोंवडेचेर आणि पक्षाच्या हालचालींचेर लक्ष केंद्रीत करून आसात ही एका राजकारण्या खातीर सामकी निरशेवणीची गजाल जावन आसा अशें मत भाजपा फुडारी प्रेम शुक्ला हांणी उक्तायलें। नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी न्यूनतम समर्थन मूल्यांची कायदेशीर गॅरंटीची मागणी आशिल्ल्यान शेतकऱ्यांनी बंदाचें आवाहन केल्लें। सकाळी 7 ते सांजे 4 वरां मेरेन पंजाबांत खुबशा जाग्यांनी हो बंद पळोवपाक मेळ्ळो। शेतकऱ्यांच्या ह्या बंदाक लागून सामान्य जनजीण विस्कळीत जाल्या, पूण वेपारी संघटनांनी बंदाक तेंको दिवंक ना। पुलिशेन ह्या बंदाक लागून येरादारी अधिसुचोवणी जारी केल्या, तशेंच रेल्वेन हाका लागून 150 रेल्वे गाड्यो रद्द केल्यात। ड्यूटी वाले या इधर उधर जाने आने वाले हैं, लेकिन रात से पता लग गया था वैसे तो कि पंजाब बंद है किसान एजिटेशन के कारण, लेकिन सोचा शायद क्या पता इक्की दुक्की चल रही हो बस तो जाके ड्यूटी कर लेंगे। वैसे भी बंद तो इतने टाइम से है ही, परेशानी तो रोज होती थी, आज थोड़ी ज्यादा होगी। आप भीड़ देख रहे हो पूरे बस स्टैंड पे कितनी है, कईयों को पता है कईयों को नहीं पता, तो बेचारे लोग घर से मेरी तरह आ गए बैग लेके, अब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कैसे, किस तरीके से क्या होगा। सारी ट्रेन मेरी रद्द हो चुकी है, उसके अलावा मैं बस स्टैंड पे आया, यहाँ पे आम जनता बहुत परेशान हो रखी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड इस तरह का हो रहा है, इसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते नहीं ब्लॉक करने चाहिए। पटियाले जाना है और बस का कुछ वो तो पता चला, फोन के उससे पता चल गया है कि हाँ वो लगा हुआ जाम, लेकिन देखो क्या होता है। क्या तो रहे आ जाएगी आ जाएगी, अभी तो 4 बजे तक का बताया गया है कि 4 बजे के बाद में खुलेगा। आता घेऊया एक लहानसो विस्सो। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। धारगळे हांगा फाटले 2 दीस सावन आयोजीत ईडीएम फेस्टिवल मजगती अचकीत एका पर्यटकाक म्हापशेच्या खासगी हॉस्पिटलांत गंभीर अवस्थेत दाखल केल्ले। त्या पर्यटकाक काल मरण आयिल्ल्याचे इस्पितळान जाहीर केला। 26 वर्साचो मूळ दिल्लीचो हो पर्यटक ह्या ईडीएम फेस्टिवलान वांटेकार जाल्लो आसतना ताका अचकीत घुंवळ येवन पडिल्ल्यान ह्या फेस्टिवलान कसलो तरी गैरप्रकार जाल्लो दुबाव आसा। इस्पितळान ताचेर उपचार करून लेगीत ताका मरण आयिल्ल्यान हे विशीं पुलीस सविस्तर तपास करता, तशेंच ताची कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडल्या। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणा उपरांत काल गोंय काँग्रेस पक्षान आपल्या पणजेच्या मुख्यालयान तांच्या यादीन एका शोकसभेचें आयोजन केलें। ह्या वेळार गोंय काँग्रेसचे साबार फुडारी आनी वांगडी हजर आशिल्ले। गोंय काँग्रेसीन ह्या वेळार खासा सीख प्रार्थना गितांची कार्यावळ आयोजीत केल्ली।
गोंयच्यो दर्यादेगो सध्या देशी विदेशी पर्यटकांच्या हजेरेन गजबजिल्ल्यो अनुभवपाक मेळटा. नव्या वर्साच्या आगमना खातीर संवसारभरांतले लोक गोंयांत येवन गोंयच्या सैमाची आनी यजमानकेची मजा लुटता. सगळे कडेन जल्लोशाचे आनी उमेदीचें वातावरण निर्माण जालां. डिसेंबर म्हयनो लागलो की गोंयच्या हवामानान तशेंच एकंदरीत गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या उमेदीक एक आगळो वेगळो रंग चडटा. गोंय उत्सव आनी मनरिजवणेचें केंद्र जाता. 2024 वर्साच्या निमण्या क्षणाक गोंयांत जावपी वेगवेगळ्यो कार्यावळी तशेंच दर्यादेगे जावपी फोगोट्यांच्या प्रदर्शनान नव्या वर्साक येवकार दिवपाक सगळे आतुरतायेन वाट पळयता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या इंदौर हांगा लश्कर महाविद्यालयान एका कार्यावळींत वांटो घेवन मार्गदर्शन केलें. तांचे सयत लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना लश्कराच्या सैनिकांनी फक्त भायलेच न्हय तर जाल्यार आंतरीक भिरांतेच्या घटकांचेर लेगीत बारकायेन लक्ष दवरचें अशें आवाहन मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलें. तशेंच भारतीय लश्कर सदांच खंयच्याय परिस्थिती खातीर तयार आसता असो विश्वास तांणी उक्तायलो. आज का समय पूरी तरह से अलग है. अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़े होकर ही युद्ध करें. इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर और साइबर अटैक जैसे अनेक अनकन्वेंशनल मेथड्स अब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं. हाइब्रिड वारफेयर और ग्रे जोन वारफेयर हमारे चैलेंजेज में और भी इजाफा कर रहा है. देश दुनिया में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, कोई आपदा आती है, तो हमारी सेना वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करने के लिए पहुंच जाती है. नवी दिल्लीन गणतंत्र दिसा निमतान एनसीसीचे खासा शिबीर आयज सावन सुरू जाता. ह्या शिबिरा खातीर देशभरांतले सुमार 2300 कॅडेट्स दिल्लीन पावल्यात. ह्या शिबिरा निमतान नवी दिल्लीन एनसीसी ऑडिटोरियम तशेंच प्रताप सभाघराचें उक्तावण एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल गुरवीरपाल सिंग हांणी केलें. 5 जानेवारी दिसा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकीं ह्या शिबिराचें औपचारीक उक्तावण जातलें. ह्या शिबिरांत आयोजीत साबार कार्यावळीची म्हायती एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंग हांणी दूरदर्शनाक दिली. पूरे देश से इसमें लेने के लिए आए हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमने गर्ल्स कैडेट्स की संख्या में वृद्धि करी है. 15 से ज़्यादा वाईपी कंट्रीज़ के कैडेट्स भी इसके अंदर हमारा हिस्सा बनेंगे और 1 महीने के लिए ये कैंप चलेगा. एनसीसी आरडीसी कैंप सर्वधर्म स्थल की पूजा से स्टार्ट होता है और जिसमें सर्वधर्म की पूजा सब कैडेट्स के साथ की जाती है और यूनिटी और डिसिप्लिन तो एनसीसी का मोटो है, उसके मद्देनजर रखते हम ये सारी कार्रवाई करते हैं. आता घेऊया एक लहानसो विस्सो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना म्हळ्यार इस्रो आयज आपलो स्पेस डॉकिंग प्रयोग म्हळ्यार स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करतले. तांचे PSLV-60 हे व्हडा टाकीचे रॉकेट आयज रातचे आंध्र प्रदेशाच्या श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष बंदरावेल्यान उड्डाण घेतले. 2 उपगिरे चेझर आनी टार्गेट 470 किलोमीटर पयसच्या ऑर्बिटाल 66 दिसां खातीर हे उपगिरे राबितो करतले. टार्गेट आनी चेझर एकाच ऑर्बिटान सुमार 10 ते 20 किलोमीटर अंतराचेर आसतले. अमेरिकेचे आदले अध्यक्ष जिमी कार्टर काल राती उजरा जॉर्जियाच्या प्लेन्स हांगा वयाच्या 100व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. जिमी कार्टर 1977 ते 1981 मेरेन अमेरिकेच्या डेमोक्रेटिक पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ले. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात तांणी केल्ल्या उल्लेखनीय कामा खातीर तांकां 2002 वर्सा नोबेल शांतताय भोवमान भेटयलो. तांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना तांकां एक राज्यकर्तो आनी दूरदृश्टी दवरून संवसारीक शांतताये खातीर झुजपी फुडारी अशें म्हळां. तशेंच भारत आनी अमेरिके मजगतीं संबंद बळकावपा खातीर तांणी दिल्ल्या योगदानाची याद भारताक सदांच उरतली अशें तांणी आपल्या संदेशांत नमूद केलां. किंग कप इंटरनॅशनल बॅडमिंटन ओपन सर्तींत भारताच्या लक्ष्य सेनेन कांस्य पदक जिखलें. लक्ष्य सेन हांणी 21-17, 21-11 अशा सेटांनी ही सर्त जिखली. हे आदीं तांकां सेमीफायनलींत हार खावची पडिल्ली. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपी लक्ष्य सेन हे एकमेव भारतीय सर्तक आसा. ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबोर्न हांगा सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर खेळा सर्तीच्या 4थ्या कस लावपी खेळाच्या 5व्या आनी निमण्या दिसा ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान भारताचेर 184 धांवड्यांनी जैत जोडले. ह्या अपेक्षा सयत भारतीय पंगड वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपांतल्यान भायर पडला. बॉर्डर गावस्कर खेळा सर्तींत ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान 5 खेळां माळेन 2 खेळांनी जैत जोडला जाल्यार भारतान फक्त 1 खेळान जैत मेळयला. ह्या सर्तीचो निमणो कस लावपी खेळ 3 जानेवारी सावन सिडनी हांगा खेळटले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 34 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.3 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. दिल्लीत मतदारांचे नाव वळेरेंतल्यान काडिल्ल्याचो आपक्षाचो डाव फसलो. भाजपान पुराव्या सयत दिलें स्पश्टीकरण. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी नवे वर्स मनोवपाक पावले व्हिएतनामान. डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचेर दुख्ख लेगीत करपाक वेळ ना, भाजपान केलो आरोप. अमेरिकेच्या आदले अध्यक्ष 100व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत ओपली आर्गा. नव्या वर्साच्या आगमनाच्या फाटभुंयेर गोंयांक चडला उत्सवाचो रंग. देशी विदेशी पर्यटक नव्या वर्साक येवकार दिवपाक पावल्यात गोंयांत. बॉर्डर गावस्कर खेळा सर्तीच्या 4थ्या कस लावपी खेळान ऑस्ट्रेलियन 184 धांवड्यांनी भारताचे जोडले जैत. भारत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपांतल्यान भायर. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.